कांय खण कंपन्यांनी आणि NGO गोवा फाउंडेशनान घाल्ली याचिका अजून व्हडल्या खंडपीठा मुखार सुनावणेक येवपाची आसा. तारीख अजून निश्चित जाल्ली ना. आता केंद्र सरकारान मायन्स खात्याचे अवर सचिवा वतीन सुप्रीम कोर्टात अर्ज घाला. गोयच्या मायनिंग कन्सेशन लिजांच्या वादाचेर याचिकेचो बेगीन निकाल लागचो म्हूण केंद्राचे यत्न चल्ल्यात. ह्या अर्जा प्रमाण केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात भुमिका मांडटा ती अशी: आयची मायनिंग लिजां पोर्तुगीज तेंपार कन्सेशनां आशिल्ली. जो मेरेन लीज अधिकारांचो विशय सुटना तो मेरेन टायटलाचे कोपुसा उरतले. ताका लागून सुप्रीम कोर्टान दिल्ले निर्देश लागू करप कठीण. मायनिंग बंदीन मायनिंगांतले लोक आनी सरकारी तिजोरीकय फटको बसतलो. याचिका सुनावणेक घेवंक कळाव जाता तितलो तेंप गोंयचे मायनिंगाचो फुडार अनिश्चित. हो प्रकार राज्य सरकार आनी लोकांचे नदरेन बऱ्याचो न्ही. निमाणे मंत्रालयान मेन मायनिंग केस आनी बाकीच्यो केसी बेगीन सुनावणेक घेवची म्हूण सुप्रीम कोर्टा मुखार मागणी केल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.